आज सगळ्याक तुमी नरकासूर पळयतले, पण पणजे मळ्यान एक व्हडलोसो आकाशकंदील केल्लो आसा. रुपेश नायक आनी हेजे टिमीन हो आकाशकंदील केल्लो आसा. हो आकाशकंदील ऑलमोस्ट लास्ट 16 years करतात. तेंच्यांनी हे वर्सा एक मेजर थीम दवरलें, तें म्हणजे भारत देशाक 75 वर्सां कंप्लीट जाता. तेंच्यांनी एक ते थीम धरून नॅशनल फ्लॅगा भशेन एक आकाशकंदील केल्लो आसा. म्हाजें नांव रुपेश नायक आनी 16 वर्सां जालीं हांव आकाशकंदील करता. तशेंच क्रिसमसाक अशेंच आमचें चालूच आसता करप. आनी हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन दिवाळीची उर्वरीत परबीं दिता सगळ्या गोंयकारांक. आनी आयज हो आकाशकंदील एक 75 वर्सां जालीं आमच्या देशाक की हो आकाशकंदील हांवें आमचो झेंडा आसता पळय तेजो रुपान केल्लो आसा. आनी ही सोब, ही आकाशची सोब जितले स्वतंत्र सैनीक जे देशाक लागून आमच्या लढल्या, हांव तांकां भेट दिता. रुपेश, कितले दीस लागले तुमकां करपाक हो आतां? हो करपाक एक 25 दीस लागले. पयलें लोखणाच्या कामाक मातसो टायम लागता आनी मागीर कपड्याचें काम आसता, तेजी लायटींग आसता. मागीर अशें 25 दीस लागले, कारण मदीं पावस पडलो आनी आमकां खूब त्रास जालो. कपडो मारलेलो पिड्यार जालो. कपडो मारलेलो पिड्यार तुका दुसरो धुवन तो परतो सारको जायना, परतो मारता, लुकसाणूय जालें करपाक. मागीर तुमी बाकीचे सगळे भुरगे चडशे आसा ते नरकासूर करता, तुमी आकाशकंदील कित्याक करता? पळय, हांवें पयलींच्यानूच एक देवान म्हाका कला दिली आकाशयो करपाची व्हडलो. कितें आनी हांव पयलो नरकासूर करतालो. मागीर नरकासूर बंद करून असो हांगासर हांवें चिंतलें की जेन्ना आमची दिवाळी साजरा जाता तो व्हडलो म्हणटा तो आमचो कंदील, जेन्ना आमी दारान ज्योत पेटयता आनी दिवाळीचो उत्सव हो कंदिलाचेर सुरवात जाता. सो हांवें अशें चिंतलें हांगासर बसून की आनी हे तरणाट्यांक विचारलें कितें व्हडलें करया. तेन्ना हांवें धाकटो केलो आकाशकंदील आनी तो म्हाका धाकटो दिसलो. मागीर हांवें असो बसून चिंतलें कितें करया काय म्हणून. मागीर तो असोच म्हाज्या आमच्या तरणाट्यान म्हणपाक लागलो, चल रुपेश व्हडलो करया. मागीर हांवें झाड दिश्टी पडलें आमकां, हे झाडाचेर चेन पुली घालून आमी वयर काडपाचो करून करून व्हडलो करीत रावले आमी. हेज्याची लेंथ कितली आसा? ही 50 फूट आसा. हो ह्या वाटेन मातसो व्हडलो जाल्लो आसा. आनी हो आमच्या देशाक हांव निर्माण करता. आनी हांव एक CMA कडेन आनी ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन विनंती करता. आमच्या गोंयांत खूब कलाकार आसा जे आपली कलाकृती दाखयना अजून, कित्याक फायनान्शियल तांकां प्रॉब्लेम खूब जाता. आयज म्हाकाय फायनान्शियली खूब हेल्प जाय पडलो, पूण राजेश तारकर, राजदीप बिल्डर हो येवन म्हणपालो म्हाका, रुपेश, हांवें म्हटलें सर म्हाजे कडेन एफर्ट जायना आनी हांव हें बंद करता. कित्याक भुरग्यां कडेन कलेक्शन, बारीक भुरगे म्हाजे जितले तरणाटे म्हाज्या वांगडा काम करतात ते बारीक काम करपी, 10,000 15,000 जोडपी, आनी सदांच आपलो खर्च करून करप हें दुसऱ्या भाशेन जाता. तो म्हाका म्हणपालो, रुपेश, हो दिवाळीचो उत्सव आज तुका आख्ख्या गोंयांत हो फामाद आसा कंदील, तूं बंद करनाका, म्हाजो पाठिंबो तुका हांव सदांच दितलो. आनी फूल फायनान्शियल हेल्प म्हाका तेणें केलें. आनी हांव CMA कडेन आनी ट्युरिजम मिनिस्टराक मागता, ज्या प्रमाणे नरकासूर स्पर्धा केल्ली आसा अशी तुवें स्टँडींग आकाशकंदील कॉम्पिटिशन सुरवात करचें. आनी जितले पळय गोंयांत तरणाटे आसा, आमच्या गोंयांत बरे बरे कलाकार आसा, हांव त्या कलाकारां तरणाट्यां कडेन मागता तुमी असोच व्हडलो आकाशकंदील करचो. आनी हो करपाक हांव एकूच म्हाजी विनंती CMA कडेन की तुवें आदार करचो. ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता तुवें आदार करचो. आनी फुडल्या वर्स, फुडली दिवाळी येवच्या पयलीं स्टँडींग आकाशकंदील कॉम्पिटिशन ह्या गोंयांत जावंक जाय म्हणून म्हाजी एक विनंती सरकाराक. कितलो खर्च लागलो ताका 2 लाख रुपया खर्च जाला म्हाका. 2 लाख बारीक, 2 लाख वयर सकयल जाता, एक्झॅक्ट 2 लाख. लोकणाकूय 70,000 जाता. कपडो हांव बॉम्बे साकून ऑर्डर करता. आनी अशें मागीर गम आसा तितून पावसाच्या खातीर. कपडो कितलो लागलो म्हाका? कपडो म्हाका एका 650 मिटर लागता. सॅटीन म्हणून कपडो हांव यूज करता. हो ब्लॅक कलर म्हणून मातसो कपडो मातसो म्हारग पडलो. SR म्हणटा ते गम आसा तेवूय म्हारग आसा. रुपेश नायकान सरकाराक अपिलूय केल्या की सरकारान एक स्टँडींग आकाशकंदील कॉम्पिटिशन दवरचें. ते करून खूब जे कलाकार आसा ते नरकासूर करतले, पूण ते आकाशकंदील करपाकूय फोकस करतले.